भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमच्या जिवितान कसलें तरी वायट घडटा, तो वेळ उगोत, तो जागो आमच्या मनांत सदांच आसता. आतां कोणें तर आमकां एक गाय सवली जाल्यार बगत ती गाय आमच्या मनांत येता आनी आमी कितल्योच गाय मारता. मागीर पळयात कितें जाता पळय तें. हे भाशेन देंवचार आमकां गोरी आसता न्हय आनी तांस आसता आनी मागीर थिचोर ते आमी फरसाणी काडटा, नुस्तें काडटा. ते भाशेन तो आमकां गरयता, गरोवन आमकां आपल्या ताब्यांत करता. तर आमी कितें करूंक जाय? पावलून केलां तें पोटमोणें. पावलूक लिस्ट्रा गेल्या उपरांत ताका सगलो लोक भायलो आयलो आनी मारून मरो पर्यंत ताका सोडलो, पूण भायर व्हरोन ताका उडयलो. सगळे ताचे आयले आनी ते पळोवंक लागले. पळयता आसतना तो उठलो, पोत्तून शारांत गेलो. ही भाशेन आमच्या भितरल्या भितर जी कितें घडण्यो घडटात त्यो आमी हे भाशेन पोत्तून वचोंक जाय. आमी कितें करता? भियेता थंयसर वचपाक ना. जेजू सगळे आमी त्या जाग्यार वचोंक थंयचो संधान करूंक जाय, रेकन्सिलिएशन. तेन्नाच की आमकां पेखोवणी मेळटा आनी मागीर फुडल्यान आमच्यान काळजीदारपणी सगळो वावर करूंक जाता. कित्याक हो अणभव आमकां घोटाय दिता. जशे भाशेन आमी आयकलां आयज पावलू बार्नाबास भियेनासतना आतां सगळ्याक वेतात ते. कित्याक कितें म्हणून करतले? मारून उडयतले. तर ते भियेनात. कित्याक जेजूची घोटाय तांचे मदें आसा आनी ते दुसऱ्या मदेंय ही उर्बा हाडटा अशें ताणें सांगलां आयज आमकां. आनी सगळ्याक वचोन जेजूक पासत कितें भोगलें सोंसलें तें परगोडटात. आमी करिना. आमचेर कितें वदृश आयलें देवाचेरूय आमी शीण कोत्ता, दुसऱ्यांचेरूय, आनी सगळो तातूंत त्या गोंदळान आसा. हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करता. पूण आमकां ही संदी आसा तातूंतली भायर सरच्याक. आनी जशे भाशेन पावलून आमकां आपल्या जिवितान दाखयल्या ती शांती जोडपाक. कशी शांती मेळटली? जेजू म्हणटा म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां शांती दितलो. कित्याक म्हाकाय तेच भाशेन खूब कश्ट दोग सोंसचे पडटले. ह्या संवसाराचो अधिकारय आयला, पूण ताका म्हजेर ताबो ना. पूण हांवें बापायची येवजण पळोवन म्हजें काम करूंक जाय. तो समजता की ताणें म्हजेर विजय जोडला म्हणून ना, पूण हांव शांतीन आसा. भितरल्यान हांव शांत आसा. कितलें आमी पळयलां त्या पिक्चरान पर्यंत, पॅशन ऑफ द क्रायस्ट, कितलो ताका मारलो, कितलें ताचें रगत काडलें, सगळें कात पर्यंत भायर सरली ताची, इतलो ताका मारलो, पूण तो ओगीच आसलेलो, शांत आसलेलो. सगळें तें भोगून आमचे पासत ताणें तें वारयलेलें आसा. ते भाशेन आमी भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान सगळें दवरया आनी आमकां ताची शांती, घोटाय आनी बळ मेळटलें. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक जेजूचीच घोटाय जाय आमकां. आनी कितल्याच जाणांक तो दिता. एकलो भुरगो पास्कल म्हणून, ताका तो भुरगोच आसलेलो आनी तो एक मेंढऱ्यांक राखतालो. मेंढऱ्यांक राखता आसतना सदांच देवस्पणान आसतालो. 22 वर्सांचो आसतना ताणें एक कडक शिस्तीन जियेताले पळय ते फ्रांसिस्कन आल्कांत्राच म्हणून, थंयचो ताणें प्रवेश घेतलो. आनी तो ब्रदरूच आसलेलो, पूण इतलो तो देवस्पणी आसलेलो की खूब वरां तो सांतिस्मो सक्रामेंताशी सारतालो. आनी थंयचो सारून ताका इतलें मेळटालें जाणवाय, पदवी, घोटाय, बळ. आनी कोणाकूय तर कितें तरी प्रॉब्लम आसलेले आनी ताची शायली ती रोखडीच सारकी जावन वताली. हे भाशेन ताका मागीर वेगवेगळ्या तांच्या मोठांनी धाडलो. आनी एक फावटी तो फ्रांसाक वेताना थंयसर ताचेर ते पळय ह्युगनट म्हणटा म्हणजे प्रोटेस्टंट आसलेले ते ताचेर घाराणे करूंक लागले. आनी ताणें तांकां बरे भशेन स्पश्ट सांगलें कशे भशेन जेजू ह्या आमच्या अल्तारार आसा, सांतिस्मो सक्रामेंतांत आसा. आनी जेन्ना आमी मीस भेटयता तेन्ना तो खरोच आमचें सगळें आसा.
आनी ताका कितें केलें हाणें ते सगळे जाण एकठांय जाले आनी मारूनच उडयलो ताका सोत्रायेर मायाचेर म्हणटत हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें जेजू सगळें सारलें आनी जेजू उपासत तो मेलो तेच भाशेन भयणीन आनी भावनो आमकांय देव घोटाय दिता कितलींचशीं जाणां आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सारता ओदीकूय आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान घोटाय मेळ्ळो आनी आमी तेच भाशेन ह्या सांता भक्तां भाशेन आमचेंय जिवीत सारया सगळीं जाणां आत अशें उठून धरया एकूच मिनट दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत वतल्यान पांयाचीं बोटां थंयचो तान तकले मेरेन भरोन येता ताका आमी सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितें जावं तें सगळें ताका दिवया आनी तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो आमकां तो शांती हाडटलो आमकां तो सगळें जाणवायन आपले बोधतलो आनी हे परी जेजू सारकी आमी अदीक आनी अदीक जातलें कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका आनी आमी आमचेच पासत न्हय पूण सगळे आमचे भाव भयणां पासतूय मागता